असे म्हणतात की एक वेळ निवडून येवप सोपें, मात काँग्रेसीची तिकीट मेळप कठीण. आणि हे खरें काय फट हे तुमकां जाणा जावपाक जाय जाल्यार काल शेनवारा काँग्रेसीची तिकीट जाहीर जाल्ले खलप आनी कॅप्टन विरयतो हांकां वचून तुमी खाजगीन विचारलें जाल्यार तुमकां कळटलें. कारण काँग्रेसीचे फुडारी खाजगीन उलयतना सगल्यो गजाली दिलखुलास उलयतात आनी जें कितें आसा तें मान्य करतात. तर अशे तरेन निमणे कडेन काँग्रेसीच्या उमेदवारांची नांवां जाहीर जालीं. उत्तरेंतल्यान रमाकांत खलप आनी दक्षिणेंतल्यान कॅप्टन विरयतो फर्नांडीस. आतां ही नांवां जाहीर जावपाक कळाव कित्याक लागलो? शाह काटशहाचेर राजकारण कशें जालें? हातूंत कोणी कोणाचेर मात केली? ह्या सगळ्याचो आढावो घेवपाचो यत्न करुयात. नमस्कार, हांव विश्वनाथ आनी तुमी पळयतात गोमंतक टीव्ही. तर सुरवात करुयात काँग्रेसीन उमेदवारी खातीर मागयल्ल्या अर्जां पासून. जे कोण लोकसभे खातीर इत्सूक आसात तांणी आपले अर्ज पक्षा कडेन करचे अशें आवाहन काँग्रेसीन केलें. दक्षिण आनी उत्तर ह्या दोनूय मतदारसंघांतल्यान साबार अर्ज उमेदवारी खातीर आयले. मात ह्या सगळ्या अर्जांचेर झिरो इन केले उपरांत जी नांवां रेसीन उरलीं ती म्हळ्यार उत्तरेन सुरवेक रमाकांत खलप आनी विजय भिके. उत्तर गोंयच्यान तिसरें नांव निमणे चर्चेक आयलें तें सुनील कवठणकार हांचें. सुनील कवठणकार हांचें नांव येवपा फाटलें कारण म्हळ्यार एनडी आघाडींतले मित्र पक्ष गोवा फॉरवर्ड आनी आप. कवठणकार हांचें नांव गोवा फॉरवर्डाच्या कांय दुसऱ्या फळींतल्या फुडाऱ्यांनी फुडें केल्लें, जाका आपाच्या फुडाऱ्यांनी तेंको दिल्लो. हांवें जशें म्हटलें ते प्रमाण कवठणकाराच्या नांवाचेर गोवा फॉरवर्डाचे दुसऱ्या फळींतले फुडारी फॉर आशिल्ले, मात विजय सरदेसाय हांणी तसो नेट कवठणकाराच्या नांवाक लावंक नाशिल्लो. तर अशे तरेन 3 नांवां उत्तर गोंयच्यान रेसीत आशिल्लीं, ती म्हळ्यार रमाकांत खलप, विजय भिके आनी सुनील कवठणकार. ही जाली उत्तर गोंयची स्थिती. दुसरे वटेन खरी चुरस आशिल्ली ती म्हळ्यार दक्षिण गोंया खातीर. दक्षिण गोंय हो काँग्रेसीचो बाले किल्लो. दक्षिण गोंया खातीर सगळ्यांत पयलो दावो केल्लो आनी जे अधिकार वाणीन दावेदार आशिल्ले ते म्हळ्यार सिटींग MP, विद्यमान खासदार आनी काँग्रेसीचे गोंयचे खडेगाठ फुडारी फ्रांसीस सार्दिन. दुसरें नांव रेसीत आशिल्लें तें म्हळ्यार कॅप्टन विरयतो फर्नांडीस. आनी तिसरें नांव जे उपरांत प्रबळ जावपाक लागलें तें म्हळ्यार गिरीश चोडणकार. गिरीश चोडणकारान आपली दावेदारी केली आनी काँग्रेसीचे खरें अंतर्गत राजकारणाक चेव आयलो. गिरीश चोडणकार आनी प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हे पक्षांतर्गत 2 प्रबळ विरोधी गट. गिरीश चोडणकार काँग्रेस हायकमांडा कडेन थेट संपर्क आशिल्लो हालीं तेंपावलो गोंयचो फुडारी. सुरवेक चोडणकाराक फातोड्डेचो आदलो आमदार मंत्री मामा कार्दोजान मुखार हाडलो आनी फातोड्डेचो गटाध्यक्ष केलो. चोडणकार एक फावट मडगांव पालिकेचेर नगरसेवक म्हणूनय वेंचून आयिल्लो. उपरांत विजय सरदेसायाक शह दिवपाक लोईजेन फालेरोन गिरीशाचे राजकीय वाटचालीक हात दिलो आनी मुखार हाडलो. गिरीश चोडणकाराचें नेतृत्व उदयाक येवपाक लागलें तें ताच्या यूथ काँग्रेसीच्या काळांत. यूथ काँग्रेसीच्या काळांतूच चोडणकाराचो राहुल गांधी कडेन परिचय जालो आनी आजून मेरेन शाबूत आसा. चोडणकारान 2002 दिगंबर कामती आड मडगांव विधानसभा वेंचणूक लढयल्ली. उपरांत 2017 पणजे मनोहर पर्रीकार आड पोट वेंचणूक तशेंच 2019 उत्तर गोंयच्यान लोकसभा वेंचणुकेंतूय देंविल्लो. मात ह्या सगळ्या वेंचणुकांनी चोडणकाराक जैतान हूल दिल्ली आनी हारूच पळोवची पडिल्ली. उपरांत चोडणकाराच्या गळ्यान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदाची माळ पडली. 2017 विधानसभा वेंचणूक चोडणकाराचे फुडारपणा खाला जाली. ह्याच काळांत गिरीश चोडणकाराचेर तिकीट वांटपा वेल्यान आर्थीक वेव्हाराचे खर आरोप जाले. चोडणकाराचे प्रदेशाध्यक्ष पदाच्या काळांत पयशे आनी हेर गजाली घेवन तिकेटी विकल्यो असो आरोप उक्तेपणान जावपाक लागलो. निमण्या लोकांनी काँग्रेसीक भायर आयली आनी चोडणकारान आपल्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिलो. चोडणकारा उपरांत गोंयचे प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर नेमणूक जाली ती नवखे अमित पाटकाराची. अमित पाटकाराची राजकीय कारकीर्द पळोवचे पयलीं ताच्या घराण्याचो इतिहास जाणून घेवया जो काँग्रेसी कडेन संबंदीत आसा. पाटकार ही कुडचड्यावेली एक बिझनसमॅन फॅमिली. तांचो मुखेल उद्देग म्हळ्यार मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन. गोंयचे पयले काँग्रेस कार्यालय हे अमित पाटकाराच्या कुडचड्यावेल्या घरान आशिल्लें. ते वेळार अध्यक्ष आशिल्ले काँग्रेसीचे फुडारी आनी स्वातंत्र्य झुजारी पुरुषोत्तम काकोडकार. वट्ट 15 वर्सां पाटकार हांचे घरांतल्यान काँग्रेसीचो कारभार चल्लो. अमिताचो आजो गोविंद पाटकार हो काँग्रेसी विचारांचो आशिल्लो. उपरांत अमिताचो बापूय सकाराम उर्फ दिपू पाटकार हांणी कुडचडेचे आदले काँग्रेसीचे आमदार मंत्री डॉमनीक फर्नांडीस हांचे खातीर खूब काम केलें. घरातूच काँग्रेस आशिल्ले अमित पाटकारान 1999 काँग्रेसीचें सदस्यत्व घेतलें.
2012ची विधानसभा वेंचणूक आणि 2019ची लोकसभा वेंचणूक ह्या दोन वेंचणुकांनी अमितान काँग्रेसी खातीर सक्रिय काम केले. अमित पाटकरान आपली राजकीय ताकद सिद्ध केली ती 2022ची विधानसभा वेंचणुके वेळार. भाजपाचे राज्यातले एक खडेगाठ फुडारी आमदार मंत्री निलेश काब्राल आड कुडचड्यार सामकी अटीतटीची झूज दिली. एका वेळार 9,000ची आघाडी घेऊन कुडचडे काबीज करपी काब्रालाक घाम काडलो. फकत 600 मतांनी पाटकराचो कुडचड्यार पराभव जालो. काब्रालाचे कुडचड्यावेले एका हाती वर्चस्व निखळायले आनी फुडाऱ्यांनी लोकांक गृहीत धरचे न्ही हो संदेश पुराय गोंयभर पावलो. आनी सगळ्याचो परिपाक म्हूण काँग्रेस हायकमांडान अमिताच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरीत ताची थेट काँग्रेसीच्या प्रदेशाध्यक्षपदाचेर नेमणूक केली. 31 मार्च 2023 ह्या दिसा अमित पाटकरान प्रदेशाध्यक्षपदाचो पदभार हातांत घेतलो. उपरांत परत एक फावट चोडणकरान पाटकराचेर कुरघोडी करीत प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर हालचाली सुरू केल्ल्यो. मात ताका यश आयलें ना आनी काँग्रेस हायकमांडान चोडणकराचेर नवी जबाबदारी दिली. 2023चे निमणे कडेन डिसेंबर म्हयन्यांत राष्ट्रीय पावंड्यार काँग्रेसीच्या कार्यकारी समितीची घोशणा जाली, जातूंत गिरीश चोडणकार हांची सदस्य म्हूण नेमणूक जाली. इतलेंच न्हय तर चोडणकार हांचे कडेन काँग्रेस हायकमांडान त्रिपुरा, सिक्कीम, मणिपूर आनी नागालँड हे 4 उत्तर पूर्वी राज्यांचे मुखेली म्हूण व्हड जबाबदारी दिली. चोडणकार हांचे पयलीं एकदां काँग्रेसीचे आदले फुडारी लोईझीन फालेर हांची हे 4 राज्यांची मुखेली म्हूण नेमणूक जाल्ली. अमित पाटकराच्या फुडारपणा खाला आतां जावपी लोकसभा ही ताचे नेतृत्वाचो कस लावपी वेंचणूक. पाटकरान ते खातीर तयारी सुरूय केल्ली. पक्ष संघटना उबी करप, नव्या चेहऱ्यांक फुडें काडप, गांवागांवांनी जे कार्यकर्ते पक्षा कडल्यान पयस गेल्यात तांकां परते पक्षकार्यांत जोडप हें अशें काम पाटकरान चालू दवरिल्लें. पाटकरान प्रदेशाध्यक्षपदाची सुत्रां हातांत घेतले उपरांत गिरीश चोडणकार कॅम्पांतले कांय फुडारी पक्षा कडल्यान पयस गेले. रस्त्यावेली आंदोलनां, पत्रकार परिशद घेवपा खातीर फामाद आशिल्ल्या कांय काँग्रेस फुडाऱ्यांनी पाटकराक टार्गेट करपाक सुरवात केली. खुद्द गिरीश चोडणकारान प्रदेशाध्यक्षपदा खातीर परतून एक फावट हालचाली चालू केल्यो. मात तो मेरेन अमित पाटकरान काँग्रेस हायकमांडा कडेन आपलें बरें रिलेशन आनी रेपो तयार केलो. चोडणकार आनी ताच्या कॅम्पांतल्या फुडाऱ्यांक काटशें दिवपाक अमित पाटकराच्या कॅम्पांतले कॅप्टन विरेतू फर्नांडीस, जितेन गांवकार, एवर्सन वालदरीस, मोरेनो रिबेलो, पार्वती नागवेकर, मनीषा उजगांवकार अशे फुडारी पत्रकार परिशदो आनी काँग्रेस हावजात दिसपाक लागले. एके वटेन काँग्रेस हायकमांडा कडेन थेट संपर्क आशिल्लो चोडणकार, दुसरे कडेन अमित पाटकर असो संघर्श सुरू आशिल्लो. तातूंत लोकसभे खातीर दावेदारी करून गिरीश चोडणकारान पाटकराचेर कुरघोडी करपाचे यत्न सुरू केलो. ह्या संघर्शांत कोणाची बाजू उजवी थारतली ह्या उमेदवारांची नांवां जाहीर जाले उपरांत कळपाचें. निमण्या उमेदवारांच्या नांवांची घोशणा जाली. खलप आनी कॅप्टन विरेतू ह्या 2 नांवां खातीर अमित पाटकर आग्रही आशिल्लो. हे 2 नांवांचेरूच काँग्रेस हायकमांडान शिक्कामोर्तब केलें. गिरीश चोडणकाराक राजकीय शह दीत पाटकरान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवाच्या मस्तीन आपल्याक जाय तेच उमेदवार निश्चित केले. मतमतांतरां, गट तट, शह काटशाचें राजकारण ही काँग्रेसीची संस्कृती. उमेदवार जाहीर जाले उपरांत पत्रकारांच्या प्रस्नांक जापो दितना उमेदवार लादपाक आमी भाजप न्ही अशी टिका काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी केली. उमेदवार जाहीर जाय मेरेन जे फुडारी एकमेकाचे तोंड पळयनाशिल्ले ते जाहीर जाल्ल्या उमेदवारांचे अभिनंदन करपाक मात माचयेर एकठांय दिसले. आतां हेंच एकठांयपण मतदाना मेरेन आनी काँग्रेसीचो उमेदवार जिखून हाडपा मेरेन तिगून उरता काय हें पळोवचें पडटलें. आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.